रोहन खवटे आणि परवरकारांनी बालद्यो आणि कळश्यो घेऊन परवरे PWD-ईच्या ऑफिसाचेर मोर्चा व्हेलो। कितलेशेच म्हयने जाले उदक ना म्हूण तांची कंप्लेन। सुदीन ढवळीकार मंत्री आशिल्लो तेन्ना खंय उदक सारकें मेळटालें। आतां परवरेचें उदक डायवर्ट जाता म्हूण रोहन म्हणटा। ताणें PWDक बुधवार मेरेन टायम दिला, ना जाल्यार परत मोर्चा। क्लिप केले आमकडे तुमका मीटर रिडिंग हांगाच्या मागल्या कित्याक मेळना? हांगा कितले जागे मरे आसनोडा मरे परवरी कितले जागे कितले आले कितले एमएल देता सर परवरी कितले एमएल देता सप्लाय मशीन बेड आसनोडा कमी आता देन ओके वी हैव टू सी there is some problem which I am not ready to accept. These are man-made problems by your people and your staff under him, and if he is involved I don't know. Who is accountable here, Mr. Chauhan? Are you accountable or is he accountable? Doda pump you already put a new pump, no? Both that. आणि बरे उदक वरतात मरे आणि हॉटेलांत बरे जाता तुमका त्या हॉटेलांत बरे पैसे बरे मेळटा ढवळीकर असताना उदक प्रॉब्लेम जायना आशिल्ला मरे what is this? I am not going into ministers or whoever it is. We have to sort out the issue of the water which is happening today, whether it is taking a political turn or whether it is an issue where the department is involved. We will know very soon. But we have given them an ultimatum of 2 days. आज आणि फाल्यां he has acknowledged की कितें तरी गडबड आसा म्हणून एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर चौहान has acknowledged that there is some problem कित्याक उदक कमी येना म्हूण ताणें सांगून जालें सो तें उदक खंय डायवर्ट जाता हें तांकां इन्वेस्टिगेट करपाक लायलां सगळे टँकर डिटेल्स परवरीच्यान भायर वचपाचें बंद करपाक लायिल्लें आसा 5-5 दीस एक टँकर पावना ताजेर ताका इन्वेस्टिगेट करून सांगलां कित्याक जायना तें एंड एन्श्युअर स्पिडी डिलिव्हरीज ऑफ टँकर वॉटर टँकर सांगिल्लें आसा एंड वी वील मॉनिटर दीस बाय वेनसडे मॉर्निंग पर्यंत तांणी टायम मागला की टू सॉर्ट आउट दिस इशू फेलिंग विच आय थिंक वी वील कम हियर अगेन एंड सीट टील दे सॉर्ट आउट अ प्रॉब्लम आय एम टेकिंग दिस टू द विजिलन्स डिपार्टमेंट सगळे कितें ताचे कडेन जेन्ना हांवें टँकर रिसिट्स आनी ह्यो पळयल्ल्यो आसा हांगाच्यान भायर परवरीच्या भायर जेन्ना उदक गेलां तें खंय गेलां तें हांचे कडेन कांयच इन्फॉर्मेशन ना। मडगांवच्या पुलिसांनी एका मायनर भुरग्याक चोरी करता म्हूण धरला। ताणें मालभाट आनी पाजीफोंड दोन कडेन चोरलां म्हूण पुलिसांक कंप्लेन आयिल्ली। एकल्यागेर ताणें 2 लॅपटॉप आनी 2 लाखांचें भांगर फारायल्लें। एकल्याची गाडी आनी बाकीच्या सामानाक हात मारिल्लो। पुलिसांक गाडी मेळ्ळ्या, उरिल्ली रिकवरी चल्ल्या। मायनर जाल्ल्यान त्या चोराक अपना घरांत धाडटले। ते कोंबा राती चोरा दवरला आनी तेणें आमगे घरांत चोरी केल्ली आनी तेका राती कोंबा बियान पटेलान दोन आनी टीम विथ टीम 10-12 पुलिसांनी तेका दवरला आनी तेका आमगे घराक हाडून आयडेंटिफाय केला तेणें सांगिल्लें एडमीट केलां दॅट ही हॅड टेकन 2 कंप्युटर्स मोबायल एंड वॉच आनी हांव मागता पुलिस आनी कोणागे वयता तेंगें आनी आमगे रिकवरी करून फास्टर रिकवरी करून आमकां तें गोल्ड मेळ्ळ्या पुरो हांगा पयल्या घरांत सामकी सगळी ताणें अशें उगडलां की म्हाका दिसता ते चोर भितर 2-2.5 वरां भितर आशिल्ले ते एकान एक रूम उगडून ताणें एकान एक पर्सां बिर्सां सगळीं ताणें हें करून दवरलां तरी कितें जालें आमी गोल्ड बी हातूंत दवरतात लॉकराक बँकेच्या सेफ डिपॉझिटांक म्हणटकीर तें तांकां मेळ्ळें ना पूण बाकी बारीक बारीक वस्तू खूब ताणें चोरून व्हेल्यो आनी मेन म्हणटा ते गाडी ना हें तांगेलें म्हणजे हांव म्हणटा की अशें तो 2-2.5 वरां भितर ते चोर 2 ते 3 वरांत रावतात आनी थंय पेट्रोलिंग ना म्हणटा तें ताणें मातशें आतां कितें तरी मातशें हातूंत मातशें लक्ष चड घालपाक जाय कितें 2014 आनी हें सेकेंड टायम आनी हांव रावता ती पाजीफोंड्याक म्हणटा ती सामकी हार्ट ऑफ द सिटी सारकी हांव पयस रावना भायर LED लॅम्प्स आनी गजबजीलो वेपार म्हाका रिलेशन बी आहा तेच हांगा राती सकाळीं हांगा मुद्दम भोंवपाक लागले आनी गाडी आज सकाळीं म्हाका सुनील बापूय श्रीकांत दोन सुपरिटेंडंट इंजिनियर PWD ताका सकाळीं मेळ्ळी हांगा तो हेवटेन मॉर्निंग वॉक येतालो आनी ताणें ती गाडी आसा म्हूण सांगलें म्हाका मागीर हांवें पुलिसांक सांगून आतां आमी हांगा आयल्यात। एक ब्रेक।